मार्कू 4. जेरुसल्यांत जेजूचें मुनियारपण. जेरुसल्यांत जेजूचो दोबाजीक प्रवेश. चॅप्टर 11. ते जेरुसल्या लागशीं येता बेतफागे आनी बेतानिया नोगरां कडेन जैतुनाच्या दोंगरा सोंशें पावतोच ताणें शिसां भितरल्या दोगांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सरना फुडें कोणूच अजून ताचेर बसूंक नासलोलें गाडवाचें एक शिंगरूं बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. हें कित्याक कोत्तात तुमी अशें तुमकां कोण विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच हांगा पोत्तून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गाडवाचें शिंगरूं त्या दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोलें तांणी देखलें आनी ताका सोडलें. थंय उबीं आसलोल्या कांय जाणांनी तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें कोत्तात? जेजून सांगलोलो जबाब तांणी तांकां दिलो आनी त्या मनशांनी तांकां वचूंक दिलें. आनी शिंगराक तांणी जेजू सोंशें हाडलें. ताचेर तांणी आपलीं आवरणां घाल्लीं आनी तो ताचेर बसलो. सोबार लोकान आपलीं आवरणां वाटेर पाटलायलीं आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मोळ्यांनी खांद्यो कातरून त्यो रस्त्यार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालीं तीं अशीं बोब मारतालीं, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येतात ताचेर आशिर्वाद. आमच्या बापा दाविदाचें राज येतात ताचेर आशिर्वाद. भोव वत्या देवाक जय जय. जेजू जेरुसल्यांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें सगळें चोत्रायेन पळोवन काडलें, पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानी गेलो. जेजू अंजिराच्या झाडाक शिरापता. दुसऱ्या दिसा बेतानिये थावन येताना ताका भूक लागली. पयस थावन ताणें एक पालेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळ्ळो काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बोगोर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. जेजू देव मंदिरांत वेता. जेरुसल्याक पावतोच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. वाटाव दिनारांचीं मेजां आनी पारवे विकतल्यांचीं आसनां ताणें उमटून उडयलीं आनी देव मंदिरांतल्यान कितेंच हाडूंक व्हरूंक तो दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकोवन दिवंक अशें म्हणलें, म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण नांव पडटलें. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा न्हय, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. हें मुखेल याज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्रीयांच्या कानार पडलें आनी कशे भाशेन ताका नाठाक कोचचो काय म्हूण ते सोदताले, पूण ते ताका भियेताले, कित्याक लोक ताचे शिकवणेक लोबधरलो. आनी सांज जातच जेजू आनी ताचे शीस शारांतले भायर गेले. अंजिराच्या झाडाची शिकवण. दुसरे सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पाळान थावन सुकलोलें तांणी देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी, म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातोलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगा सरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें तांचे सोंशीं घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. जेजूचे सोटये विशीं विचार. ते पोत्तून जेरुसल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवन
भोंवता आसतना मुखेल यादनीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोंशे आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा तुका? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणेन दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात आनी तेन्ना कसल्या अधिकारान हांव अशें कोत्तां तें तुमकां सांगेन. जिवांचें स्नान खंय थावन आयलें? स्वर्गार थावन की मनशां थावन? सांगात, पळयवा. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले, स्वर्गार थावन अशें आनी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तो तुमी कित्याक ताचेर भावार्थ ठेवलो ना? पूण मनशां थावन अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. ते लोकांक भियेताले कित्याक सगलो लोक जिवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. जेजून ताणें म्हणलें, देखून ताणें म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ह्यो वस्तू कोत्तां तें हांवूय तुमकां सांगिना. देवाचें उतर हें.